Speaker sir, under Rule 49(2), the Rule of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone reply unstarred LAQ number 94, today's list for 24th July 2019 to 7th August 2019. Speaker sir, तरी हांव तुमचे एक नोटीसी काडपाक सोदतां म्हणजे कदाचित तुमच्या ऑफिसांतल्यान हो नजर चुकीन गेला काय कितें कारण हो क्वेश्चन जो आसा पळय न्ही हो जर पळयत इतलो वॉल्युमिनस आसा म्हणजे विचारपी जो आसा ताणें जवळपास लास्ट 3 वर्सांचे सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट बेनिफिशरी स्कीम कितल्यो आसा तेजे बेनिफिशरीज कितले ओके म्हणजे जवळपास तेजे बेनिफिशरीज आसात 6 लाख आतां 6 लाख लोकांचे पेजीस दिवपाचे म्हणजे 2000 आनी वयर पेजीस जातल्यो आनी हें सगळें म्हाका दिसता इन्फॉर्मेशन वीच इज ऑलरेडी इन द पब्लीक डोमेन निदान तुमच्या ऑफिसाकूय सांगा अशा पद्दतीचे क्वेश्चन जेन्ना धाडटा तेन्ना इट इज खूपच म्हाका दिसना खरें हेजो नोट घेवचो तुमी बी आज LAQ पोस्टपोन आसा पळय तो 12B म्हजो सेम LAQ आसा लेट अस कंबायन दॅट 12B आजचो पोस्टपोन LAQ बी पोस्टपोन आहा पोस्टपोन LAQ आसा आज पयलो आहा तो न्ही हय इट इज म्हजो 12B आसा तोय बरोबर घेवचो एकूच आसा दोनूय क्वेश्चन्स एकूच आसा 12B आनी पोस्टपोन स्पोर्ट्स 12B आनी तो एकूच आसा कार्ड आनी पळय कंबायन करता आमी ना 12B आनी हे सगळे सेम क्वेश्चन मरे तो यू आस्किंग द स्टार क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन तो 12B आणि ताणें नॅशनल गेम्यूच विचारला ना 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 49(2) न्ही तुमी पोस्टपोन क्वेश्चन हय आयच्या लिस्टांतलो पोस्टपोन क्वेश्चन आसा पळय तो नॅशनल गेम आयच्या लिस्टांतलो आणि 12B हांवें नॅशनल गेम्साचेरूच क्वेश्चन तो कंबायन करा म्हणून थंय ताणें पळोवप सर तो जो म्हणटा पळय तो तो जे पोस्टपोन क्वेश्चनाचे उलयता तो ताणी क्वेश्चन केल्लो तो वयर हाड म्हणटा आतां पडतो तशें न्ही तशें म्हणिना पोस्टपोन क्वेश्चन केल्लो आज पयलो आसा म्हजो 12B क्वेश्चन आसा म्हजो 12B आनी पोस्टपोन क्वेश्चन एकूच आसा ताका सांग मातशें तूं सब क्वेश्चन विचार मरे तेच सांगपा जाय न्ही यू कॅन आज सप्लिमेंटरी न्ही म्हाका म्हजो टायम जाय न्ही त्या खातीर ओके पोस्टपोन स्टार क्वेश्चन नंबर 4B बाय विल्फ्रेड डिसा Speaker sir, I may be permitted to ask LAQ number 4B. स्पीकर सर आन्सर एज पर सायक्लिस्ट Speaker sir, जाण जावपा जाय मिनिस्टराकडच्यान whether all the infrastructure will be ready for national games and what is the present status of infrastructure? स्पीकर सर आमचो गोंया भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर हा तो एकदम आमी तयार आसात नॅशनल गेम करपा खातीर आनी कमीच म्हाका दिसता जुलय ऑगस्ट म्हटल्या परत आमी काही सगळे जितले आहा पळय तेंचें उद्घाटनूय करपाक पळयता खंयचे तयार जाल्ले जाय तुका Speaker sir, मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्ली ह्यो ऑलिंपिक्स गेम नोव्हेंबरान जाता म्हणून म्हाका नॅशनल गेम्स म्हाका जाण जावपा जाय मिनिस्टरा whether Indian Olympic Association is agreed to propose dates by Goa government. स्पीकर सर कमीत कमी 7 महिने पयलीं आयओचो हांगा प्रतिनिधी आयिल्लो प्रेसिडेंट आयिल्लो तेन्ना आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर आसलेले बाब मनोहर पर्रीकर आनी तेन्ना आमी तेंचे कडेन डेट मागलेली की 1 नोव्हेंबर ते 16 नोव्हेंबर पर्यंत आमकां नॅशनल गेम करपाक दिवची म्हणून हें उलोवन 7-8 म्हयने जाले 7 म्हयने जाले पण आमकां अजून तेंच्यांनी डेट सारकी दिवना आनी आतां तेंच्यांनी म्हटलां की नोव्हेंबरान कर म्हणून नोव्हेंबर 1 ते 15 आमी नॅशनल गेम करपाक आमी सारके रेडी आहात आमच्या कडेन स्टेडियम हे तें सगळें तयार आसा आतां डेट म्हणटा ती हा पळय जी आत्तां सांगल्या तेणें केन्ना हे
15 दीस 8 दीस पयलीं 8-10 दीस पयलीं ना सांगता तेणे डेट सांगल्या आमी ओके करूं शकतात म्हणून केन्ना ओरली सांगलें आतां ते रिटर्नूय दिवं शकतात पण हेजेर हें कितें जाला प्रॉब्लेम कितें जाला आमचो जेन्ना तूं डेट ही तेणें समज पयलीं दिल्ली नोव्हेंबरान करता म्हटल्या परत आतां आमचें उलोवप चालू आहा नोव्हेंबराची समज तेणें डेट दिल्ली जाल्यार आमकां सगळें टेंडर काडपाक मेळटालें ही डेट काडल्या नंतर टेंडर काडपाक पडटा डेट काडल्या नंतर काही जे आसात जे तुजे एकोमोडेशन ट्रान्सपोर्ट कॅटरींग अश्यो ज्यो गजाली आहात इक्विपमेंट तो भायल्यान हाडपाक पडटा आनी ते 9 टेंडरां कॅन्सल जाले आमचे कित्याक ते म्हणटा डेट सांग कारण तो भायल्यान येवपाचें आसता फॉरेनांतल्यान आतां तेणें ते दिल्या उपरांत आमचें आतां तेजेर आमचें आतां हें चल्लां की रात दीस काम करपाचें आनी तें करून पण आमचें उलोवप चल्लां की आमकां 1-2 म्हयने तुमी आनी दियात जाल्यार हें आमी कारण आमकां गोंयचें नांव पेड्यार करपाचें ना आमचे कडेन सगळी तयारी आहा आनी फाल्यां खंय फेल जालें जाल्यार गोंयचें नांव पेड्यार जाल्यार कोण जबाबदार पण स्पीकर सर इतलेंच की आमचें उलोवप चालू आहा आनी आमचो रिक्वेस्ट आहा आयोगा कडेन की जाता जाल्यार आनी आमचो सीएमूय तेजे भितरल्यान काल पासून ताणें भर घेतलेली आहा हेजे भितर आमकां इंट्रस्ट आहा सारको पण आमकां नांव पेड्यार करून करपाचें ना आमकां हें सगळें सांबाळून फुडें वचपाचें म्हणून आमी तेंचे कडेन मागला कळ्ळें तुका आतां पळया कितें तूं एक मिनट स्पीकर सर इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनान गोवा गव्हर्मेंटाक 10 crore फायन घाल्ली आहा वेदर दीस गोवा गव्हर्मेंट वील पे द फायन ऑर इट वील बी वेव्ड ऑफ फायनाचें व्हडलेशें ना आमकां हें केर फायन म्हणटा कितें फायन फायन मागल्यार आमी फायन दितले फायन आमी तशें दिवपा ना आमी होस्ट करपाक कितें जाय जाल्यार आमी स्पॉन्सर बी करून आमी दिवं शकतात तांकां इतलेंच तें आमी सांगलें तांकां हांगा तुका आमी कोट्यांनी रुपया खर्च करतात मरे आज तुका जावं स्पीकर सर आज जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक आमी पयलीं 316 कोटी मोडले आतां आमी कमीत कमीत 158 कोटी मोडटले तशेंच ही नॅशनल गेम सेरेमनी करपाक आमकां कमीत कमी 200 कोटी कितलो जालो 600-650 कोटी जालो सगळे करोड आनी हें जें आहा हें इतलें करून खंय ऑर्गनायजाक आमी फेल जावपाक जायना बरोबर मरे एमजी लिडर तुका सांगता सारकें न्ही फेल जावपाक जायना स्पीकर सर तेजे खातीर आमचो चीफ मिनिस्टर रात दीस वावरता काल रातचो सुद्दां ताणें फोन केला कारण आमकां हें सिस्टमेटीक व्हरपा जाय गोंयचें नांव तुमचें नांव आमचें आख्खे गोंयकाराचें नांव आनी थंय आमी अशें कारण हेजे भितर व्हडले व्हडले मनीस येवपाचे आहा ते उद्घाटना म्हणून आमी इतलेंच मागलेलां आमकां मातसो जाता तसलो मातसो म्हणजे टेंडरा पुरतो तरी आमकां टायम दीत कारण हें कितें जाता तुगेलें लग्नाक समज कोणूय उबो रावलो आला पयलो म्हूर्त पळोवपा पडटा म्हूर्त पळोवन डेट काडपा पडटा बरोबर आहा मरे डोळीकर आनी मागीर सगळें हॉल बील बुकींग करपा पडटा पयलेंच अरे आमकां म्हूर्तूच मेळना न्ही तो म्हूर्त सारको कन्फर्म जावन म्हूर्ता बरोबर आमकां हें सगळें मेळून दी ह्या प्रमाणे आमचो प्रयत्न चल्ला ही व्हडल्यांतली व्हडली जबाबदारी आहा आमी आज सभागृहांत आयकतात आनी मंत्र्यान एश्युरन्स दिलां नोव्हेंबरांत किंवा डिसेंबराच्या पयलीं हे कामाक लागल्या एक्सक्यूज मी एकूच मिनिट हांव करेक्शन करता कितें जालां तेंच्यांनी आजुनूय टील नाव तेंच्यांनी नाही, डेट हांव- हांव 2 मिनटान उलयता कारण मातशें करेक्शन करता आमकां डेट मेळ्ळ्या उपरांत इट इज रिक्वायर्ड मिनिमम 5 म्हयने एक्चुली सगळे जर परचेस करतले मातसो करेक्शन करता हांव परचेस करता कारण काही इन्स्ट्रुमेंट तांकां जे लागता पळय न्ही ते इम्पोर्ट करचे पडटा फ्रॉम द फॉरेन कंट्री ऑल्सो ही सगळी प्रोसेस जर कंप्लीट करतले इट रिक्वायर्स 5 months आमी तांकां ऑलरेडी कळयल्लें मे म्हयन्यान तुमी डेट दियात आनी अकॉर्डिंग टू डॅट आमकां टेंडर आनी बाकी सगळें फायनलायज करून आतां तांचें म्हणणें आसा की तशें नोव्हेंबरान घेवप तें कठीण कारण ते म्हणटा लागल्यार प्रेशरायज करपाक की नोव्हेंबरान घेया म्हणून इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इन नोव्हेंबर कारण आज आमी जुलय सोंपलो ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर 3 म्हयने उरल्या आनी स्वता आमच्यो ज्यो टिमी आसा त्यो आजून तेंच्यांनी कांयच प्रॅक्टीस सुरू करूं ना शेवटी आमी इंडियन ऑलिंपिक्स जर घेता आसत हांगासर
गोंयच्यो टिमी रेडी जावप अत्यंत म्हाका दिसता तुमी एग्री जातले तांकां मिनिमम प्रॅक्टीस करून आमची भुरगीं तयार जावपाक कमीत कमी 4 ते 5 म्हयने जाय अजून आमी कोच ऑन बोर्ड घेवंक ना आतां हे सगळो जर प्रोसेस करतले आसत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक मिनिमम 5 म्हयने दिवपाक जाय आसले येस तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा त्या खातीर आमी तांकां सांगलां की जानेवारी उपरांतची तारीख जर कितें आसत जाल्यार ती तुमी तारीख दिया आमची तयारी आसा शेवटी आमी हांगासर नॅशनल गेम कित्याक घेता आमच्याय भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय गोंयच्या भुरग्यांक खेळपाक मेळपाक जाय गोंयच्या भुरग्यांक खंय तरी फुडें वचपाक जाय शेवटी गोंयच्या भुरग्यांक ऑलिंपिकान मेडल्स मेळपाक जाय हो सगळो विचार करून मिनिमम 5 म्हयने दिया म्हटलेले आसा ऑलरेडी तांकां परत कळयलां की तुमी मिनिमम 5 म्हयन्याचो पिरियड आमकां दियात जेणे करून आमी ही सगळी तयारी करपाक शकतले जर तेंच्यांनी तशी डेट दिली की डेफिनेटली आमी कन्सिडर करता सभापती महाशय बरी गजाल मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केली म्हणजे इट इज इन डोल्ड्रम सिच्युएशन टायमाच्या बाबतींत वेदर इट वील बी डन ऑर नॉट म्हजो प्रश्न माननीय मंत्र्याक ताणें आजच्या क्वेशनाक एनेक्शर दिलां 12B मातशें काड 12B तातूंत 35 कामां आनी 9 कामां दिल्या तातूंतली 7 कामां तुवें कंप्लीट केल्या आनी बाकीच्या कामाच्यो वर्क ऑर्डरीच दिवपाच्यो आसा बरयलां एक्सपेंडिचर सँक्शनां धाडलां म्हणून एका हाचेर टेंडर ओपनिंग जालां म्हणून सांगलां एका हाचेर मोठें काम 45% कंप्लीट जालां म्हणून सांगलां वाचूं अरे हांव उलयलें हे तूं दिता म्हाका तें उलयता हांव हे तुमी दिलां म्हाका हांव जाय जाल्यार टेबलार परत करता तुमीच दिल्लें हांव टेबलार कित्याक करपाक दिला ताका जाय जाल्यार तो ना म्हणटा म्हणून पळय हांव आतां रिफर्बिशिंग ऑफ मल्टीपर्पज हॉल एट फातोर्डा 5 कोटीचें काम 90% वर्क कंप्लीटेड डेव्हलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बाय SAG रिनोवेशन ऑफ उतोर्डा फुटबॉल ग्राउंड वर्क हेज स्टार्टेड just started maintenance of sports complex by SAG work has just started repairs or renovation work has started renovation of टिळक मैदान अजून लेटर ऑफ अवॉर्ड इश्यूड केला निकतोच आनी आसा ऑलरेडी सर्क्युलेटेड अरे बाबा हे पळय रिनोवेशन ऑफ इंडोर हॉल एट पेडे म्हापसा tendered financial bid open on 4/7/2019 supply installation testing commissioning of electrical substation at Kampal Sports file submitted for expenditure sanction ऐक हांव उलयता मरे पयलीं मागीर उलय न्ही तूं हांव तुका सांगता फक्त दाखयता कितलें उरलां तें तुवें करपाक जाय न्ही फास्ट तें म्हणून आयकयता refurbishment of existing swimming pool at Kampal work order issued renovation of Tilak Maidan Vasco Goa LOA issued. Development of sports complex by SAG. Renovation of Utorda. Work order issued. File submitted for expenditure sanction. File submitted for expenditure sanction. आता म्हजो तुका प्रश्न असो की तूं सांगता नोव्हेंबराक हें जातलें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें तुवें पयर डिमांड जालें तातूंतय सांगलां नोव्हेंबराक करता म्हणून म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगलां तें खरें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगलां तें खरें आतां हाजेर म्हाका सांग की ही जी कामां तुवें घेतल्यां बरी घेतल्यां जावपाकूच जाय आनी परत आमकां उरतली आमच्या भुरग्यांक ही जी भुरगीं आसा वयर बसल्यां तांकां उरतली तुगेले नॅशनल गेम जावं अगर न जावं ह्या कामां कंप्लीट करपा खातीर तुजे कडेन पयशे आसात हो पयलो तुका सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान कितले पयशे आयले हो दुसरो पैसे थंय दाखयलो तुका इम्पॉर्टंट स्पीकर सर हेणे जे आतां लिस्ट दिला ही कामां तुमी दिला म्हाका दिला ते तुवें वाचून दाखयलें हांव वाचलेलें आहा तें आनी हांवें जे दिला तूं कितें समजता बाबू आसगांव कडेन ती कापासतात ना म्हणून मागीर बाबू आसगांवकर ही 3 म्हयन्यान कामां करून दाखयतलो तुका 3 म्हयन्यान कंप्लीट तूं वचून इनॉग्रेशन कर स्पीकर सर हो जो उलयता स्पीकर सर हो जो उलयता होय तसोच म्हाजे भाशेन काम करपी तो फातोड्याचो स्टेडियम तेणें 6 म्हयन्यान बांदलेलो वन क्रूज टायम आसतना बांदलेलो मरे तूंच कॉन्ट्रॅक्टर मरे तूं करूं शकता हांव करूं शकना आं कितें रे अरे ती कापासतात हा बाबू आसगांवकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर
नो वरी पयशे कितले आयले रे पैसे पयशे जाय कितले तुका? आयले तुका आनी कितले येवपाक जाय आनी मागले आमी बरें पयली स्पीकर सर सेंट्रलांतल्यान आमकां पयसो आयला 97 crores आयल्यात ऑलरेडी केन्ना आनी आयले केन्ना आयले डेट जाय तुका डेट जाय ना व्हेरी इम्पॉर्टंट दीस हॅज कम 3 years बॅक 97 अरे पण तेन्ना पासून चालू आहा न्ही तेन्ना पासून चालू आहा न्ही हांव खंय म्हणटा मागीर स्पीकर सर सेंट्रलाचो आमकां जो पयसो आयला 2009 12 कोटी आणि तेच तुका सांगता तो त्याच्या खातीर नॅशनल अरे नॅशनल गेम हांवें कालच सांगला दिगंबर केन्ना पासून चालू आहा नॅशनल गेमचे हांव उलोवना आसतना आयिल्ले आमकां उलय तूं हा, 2000 उलय उलय सातांत उलय हा. उलय हांव तुका आतां सेंट्रलांतल्यान कितलो पयसो जाय तो जाय मरे मागीर म्हाका जाय. हय, उलय, तें घे. उलय. 2009 9 ते 10 12 कोटी 2010 ते 11 35 कोटी 2011 ते 12 35 कोटी सेंट्रलाचो 2013 ते 14 15 कोटी 80 लाख तो सेंट्रलांतल्यान आयलो आनी जाय आनी कितले येतले आनी कितले उरल्या आनी तुमी कितले मोडले गव्हर्मेंटान कितले मोडले ते सगळे स्कीम details कशी 60-40 80-20 50-50 कशी 50 काय ना फुल ग्रांट आणि आणि आमी 80 कोटी सुमार मागल्या येतले 80 कोटी येतले आनी अरे कितलो रे आमी सारके एस्टिमेट कितलो केला कितले ते सांग मरे एस्टिमेट बेश्टो गेला पयसो एस्टिमेट करनासतना आं पयशे आसले तुमकां येतले मागीर स्पीकर सर हांवें स्पश्ट विचारला टोटल एक्सपेंडिचर ह्या गेमी खातीर कितलो तो बाकीचे सोडून ताजें जे कितें डिसायड करपाचें आसा तें सोडून ह्या प्रोजेक्टाचो 97 crore ही सेड दॅट मनी हॅज ऑलरेडी कम रायट फ्रॉम 2009-10 टू टील 2014-15 15 नंतर पयशे मागूय ना येवूय ना आनी पयशे कितले येतले आनी ते ट्रेजरीत कितले येतले स्पीकर सर देर इज नॉट स्कीम एज सच म्हणजे ती 50-50 बीन अशी स्कीम ना इट इज ऑन सर्टन डायरेक्टली एसिस्टन्स फॉर दीस गेम्स अशी म्हणून स्कीम आशिल्ली ओके तांच्यांनी जवळपास 11-12 पर्यंत जे 35 कोटी 35-70 आणि 10-80 82 crores आयले पळय न्ही नाही सगळे 97 आयले बट 12च्या पयलीं जे 82 crores आयले ते म्हाका दिसता तेजे सुरूच जावंक नासलें कांय कमिशनान दिले दिल्ले पयशे बट ते पयशे खंय गेले नाही हांव ते म्हणटा तुमकां 12च्या पयलींचे पयशे खंय गेले ते म्हाका खबर ना काय खबर ना कदाचित तांकां खबर आसतली कोणा कोच आशिल्लो नाही एक मिनिट सांगता मरे आयक तरी ऐक आपळे हांवूच विचारता न्ही हांव विचारता तुमी बसा न्ही आय एम ऑन माय लेक आय एम ऑन माय लेक यू सीट प्लीज कारण हे पयशे जे असले पळय न्ही स्पीकर सर खरें म्हणजे गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस बट तेन्ना खरेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ते सुरू जाल्लें काय कितें कांयच सुरू जावंक नासलें प्रॅक्टिकली कांयच ना मुखार पडले नॅशनल गेम्स वेंट फर्दर आहे नॅशनल गेम्स फुडें गेल्यो बट नॅशनल गेमी खातीर म्हणून आयिल्ले पयशे आतां सपोज ते जर थंय सुरू जावपाक जाय आसलें न्हू रे म्हाजें म्हणणें तेच आसलें फेल गेलो ते तांकां खबर आसतली विचार मरे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो राव मरे आयक फुडलें त्या खातीर आतां ते पयशे काय म्हाका दिसना म्हणजे एक्चुअली त्या प्रोजेक्टा खातीर म्हणून आयिल्ले पळय न्ही त्या प्रोजेक्टा खातीर स्पेंड जावंक ना दुसरीकडे गेलो आतां ते दुसरे कडेन खंय डायवर्ट केल्या कित्याक केल्या ते पळोवया सवादी मातशें म्हजो प्रश्न की वॉट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वीच आर अंडरटेकन अंडर नॅशनल गेम्स हांव उलयतां हो म्हजो प्रश्नाचे आन्सर सेम मेळूना साहेब. अँड वॉट यू वील डू फॉर द रिमेनींग एक्सपेंडिचर एम साहेब दोन प्रश्न हांवें विचारल्या हें दिता उत्तर आतां ताका सगळी म्हायती दिवपा पडली सगळे नंबर म्हाका हांवें सामकें सिस्टमॅटीक विचारले क्वेश्चन नॅशनल गेमी खातीर
35 कामां आम्ही हातीन घेतलेली 35 कामां ऐक हांवें सांगलें 35 कामां पयलीं 2013 ते 14 सालांत कांय स्टेडियम बांदपा खातीर ताचें कामूय पूर्ण केलें आमी तें काम कोणाचे खंयचे पूर्ण जालें तें तुका पयलीं सांगता तें दिलें तुवें ना तूं खंय दिलें ना तेंच उलयता हांव. तू विचार निर्माक तुका सगळें सांगपाक आयक आतां आयकपाक मातसो पाशेंत हांवें तेंच सांगलां हांवें 35 कामांच सांगल्या आय हॅव कोटेड 35 तुका- आनी परत तुमी सेकंड हें दिलां एनेक्शर 9 कामाचें ऐक हांव रे तेच बाबा, कोट तुका केलो सगळें तुका लोन ईडीसी कडल्यान कितलो घेतलो तूं दिलो म्हाका तुका, फक्त तें सगळें सांग. सांग तुका बस हांव तुका कितें विचारता तितलेंच सांग एक तुका मिनिट. पयशे आनी कितले येवपाचे आसा आनी टोटल कॉस्ट कितलो तो सांग मरे म्हाका तुका सांगलें मरे ओदर सुद्दां तुका सांगलें मरे 160 टोटल कोटी कॉस्ट ऑफ द नॅशनल पळय बस आयक पळय, मातसो ऐक. एकूच मिनिट हांव मातसो बस उलयतां. तू बस हांव तुज्या सगळें बऱ्या तूं उलयनाका. उलयतां. तें मागीर उलय बऱ्याक कितलो बऱ्या उलयतलो आनी कितले खंय घुसपायतलो तें सांगपाक तूं हे स्टेडियमाची कामां जाल्यार बांबोळीचो एथलीट स्टेडियम 68 करोडाचो श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम 90 कोटीचो हे जाल्यात तुका सांगतो तेन्ना ती अरे लुसुफोनिया गेमी पासून हे कॉमेस आहा सगळें लुसुफोनिया गेम जाल्या आनी आतां नॅशनल गेम हेच धर्तीचेर वयतात आमी हो खंय तरी निजलो आसतलो स्पीकर सर नॅशनल गेम वेगळ्यो लुसोफोनिया गेम्स अरे बाबा पण आमकां कितें infrastructure म्हायती आसा त्या तेन्ना पासून प्रमाणे तयार जाला. हे हांव आयकुपाक तयार ना निजलो हो sir. शब्द काडचो स्पीकर सर हो खंय तरी स्पीकर सर निजलो हो शब्द काडचो पैसे जे आयल्यात ते सर, नॅशनल निजलो हो शब्द गेमी काडचो आमी निजू नंबर ना सांगलो. आमी आणि काम करता आमी ती advantage आनी जे घेतली, कितें काम लुसिफोनिया आमी गेम दिना करपाक. ते आमी उलयता हांव दुसरें कांयच स्पीकर सर हांव फुल हांव क्लियर दुसरें कांयच उलोवना. करता हांव उलयता गेल्लो हांव जे कितें तुवें दिलां तें उलयतां तुका नॅशनल गेमी बद्दल खबर ना तूं बरो हुशार जायत नॅशनल गेमी खातीर हो पयसो आयलो तेजे भितरल्यान आमी एडवांटेज घेतली लुसुफोनिया गेम करपाची आनी तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां थंयच्यान मेळ्ळें म्हणून ह्यो नॅशनल गेमी वयल्यान लुसुफोनिया गेम जाली आनी तेजे वयल्यान सेंट्रलांतलोय आमकां पयसो मेळ्ळो आतां आयक म्हाजे कडल्यान कितें कितें जालें तें पेडे म्हापसाचो 9 इंडोर 55 कोटीच जालो पेड्याचो 400 मीटर एथलेटीक ट्रॅक 7 कोटीच जालो फातोर्डा नेहरू स्टेडियमाचें रिनोवेशन 60 कोटीचें जालें टिळक मार्ग नाका हें सांगपा नाका लुसोफोनिया खातीर तुमी लोन घेतलो अरे आमी घेतलो तो नॅशनल गेम खातीर हे मेळ्ळें ती एक चॅलेंज आसलेली ती जाली न्ही इट इज 12 o'clock जालें हे जे लिस्ट तुका दिता तें आमी लुसोफोनिया वेळार बांदिल्ली आनी जावं उपयोग आनी आतां नॅशनल गेमी खातीर त्या खेळाचो उपयोग करतले हो खर्च 316 कोटी रुपया आशिल्लो हें काम 2014 साली पयलीं जाल्लें आतां आयलो तेन्ना मोडले 316 कोटी आनी आतां साधन सुविधाचे मोडटा एनएक्साचे तुमकां दिल्लें हांव ऑलरेडी 35 कामां पासून मोडटा आमी 158 कोटी धरले जाल्यार 474 कोटी जाले नॅशनलाचे तुका सांगता हे 158 कोटी धरले जाले इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गेमी पासत तयार करतात हो स्टेडियम फाल्यां अख्ख्या तरणाट्यांक मेळटलो फुडें वचपाक नॅशनल गेमाचे खेळपाक अजून पासून आमच्या कडेन इंटरनॅशनल लेवलाचे नॅशनल लेवलाचे स्टेडियम नसलेले ते आज तयार जातात हें तुवें पयलीं चिंतपाक जाय आनी भुरग्यांक आज तो एडवांटेज मेळटा अभिनंदन तुजें ह्या वर्सा बजेटा भितर 115 कोटी स्टेडियमा पासत जाल्यार आनी 81 कोटी हो आयोजना पासत प्रोविजन केल्यात स्टेडियमाचो खर्च 158 कोटी जाल्यार आयोजनाचेर आनी 202 कोटी लागतले बॅलन्स पयशे आमकां सरकारा कडल्यान मेळटले अशी आशा आहा आमकां कारण आमचो चीफ मिनिस्टर हेजे भितरल्यान सारको इंट्रस्टींग आहा 1/4/18 ते 15/6/19 14.5 म्हयन्यांत काळांत आमी 80 कोटी खर्च केल्यात त्या स्टेडियमाचेर कामाक नॅशनल गेम्स ऑफिस एक्सपेंडिचर सॅलरी ऑफ स्टाफ एडीसी लोन रिपेमेंट एक्स्ट्रा त्याची माहिती आमी सविस्तर त्या हेजे भितर दिल्ली आहा 1/4/15 ते 15/6/19 ह्या 4 वर्सां काळांत 365.55 लाख करोड पेमेंट स्टेडियमचे निर्माण आनी रिनोवेशनचे खर्च केला खेळाच्या मळार केल्ली सरकारी ही एक मोठी कामगिरी आसा आमी ईडीसी कडल्यान 140 कोटी रुपया 2013 सालांत लोन घेतले आयज मेरेन आमी 80 कोटी 90 लाख प्रिन्सिपल अमाउंट फारीक केला जाल्यार 63 कोटी
81 लाख इंट्रस्ट आम्ही फारीक केला जाल्यार 59.10 लाख करोड प्रिन्सिपल अमाउंट बाकी उरला आणि तसोच इंट्रस्ट सुमार 30 ते 40 कोटी जातलो व्याज दर 11% असो आसा नॅशनल गेमी कित्याक पोस्टपोन जालें सगळ्यांक तुमकां खबर आहा हें तेजेर दिल ऑनरेबल मिनिस्टर एकूच प्रश्न म्हजो मिस्टर, आन्सर ताणें नाजाल्यार सीएमान CM सांगला की मार्च पर्यंत घेता म्हणून नॅशनल गेम्स मार्च पर्यंत घेता म्हणून सांगला सो आन्सर इज ऑलरेडी देर नाही, एकूच आय एम प्रश्न- गोइंग एकूच प्रश्न supplementary नाका. स्पीकर हांव मातशें करेक्शन करता घेता म्हणजे इंडियन ऑलिंपिक जे आहा पळय न्ही तेंच्यांनी डेट दिवपाक जाय फाल्यां सकाळी घेयना जाल्यार म्हाजेर नाका डेट डिपेंड्स अपॉन देम Speaker sir, you should, yesterday also I spoke, you should insist on them. Because today if you tell them It's that true. you are not in a position to host the game, they cannot go to other states. There is, आमकां जानेवारी उपरांतची डेट दी there is म्हणून. no other state which Aye. is holding the national game. They are not ready to hold a national game next year. जालें Okay. You have an advantage. हय मिनिस्टर हांव फेल म्हणून सांगपा जायना बाबू फेल ना बाबू तुजी तयारी केल्या एकूच प्रश्न म्हजो लास्ट ताज्या म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जी म्हायती ताणी दिल्या एकूच एक मिनिट म्हजो स्टार क्वेश्चन रे तो हय रे सवाती मातशें 140 कोटी रुपया 140 कोटी रुपया ताणी EDC लोन घेतले म्हणून सांगला स्पीकर सर म्हाका जाण जावपा जाय एक मनशाक सप्लिमेंटरी कितले 97 कोटी आणि या 140 मरे, कोटी कितें तफावत आसा जवळजवळ हॅलो. 43 कोटीची म्हजो प्रश्न तुमकां हे 43 कोटी तुमी हाडटले काय ना जालें आतां स्पीकर सर म्हाका जाण जावपा जाय एक क्वेश्चन घायलें एक मनशाक सप्लिमेंटरी कितल्यो अशें न्ही हॅलो ढवळीकाराचो प्रश्न हितूंच आसा म्हणून ताका उलोवपाक दिलें आनी कांय ना कितले पावटी जावप कितले पावटी तीनदा सीएम दा कितले पण जावप ओके ओवर हाऊस काबार जावपा ना पाहिजे स्टार क्वेश्चन नंबर 1A फ्रांसीस म्हाका क्वेश्चन जावपा जाय म्हाका जाय मुगे अजून विचारता मुगे जावपा तेजेरूच एक सप्लिमेंटरी विचार एकूच 43 कोटी मेळटले तुका आमचो मिनिस्टर बाबू आजोंकार आपल्याक गेलो मुहूर्त गेलहोरीत कितें काम करना कित्याक जेन्ना तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर पासून गेश्ट म्हणे ताणें मुहूर्त चयला म्हाका सांगतालो आपल्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाय म्हणून आपल्या मुहूर्त मेळ म्हणून एमजीतलो भायर सरता आसतना ताणें मुहूर्त घेतला केन्ना भायर सरपाचें गेलो तो आतां गेलो मुहूर्त जालो ना म्हणटकूच तेज्यान आन्सर दिवपा जायना केदोन जातलें तें देखून आज सीएमान दिला म्हाका दिसता पालय तरी मसरावर रे तुगे मुहूर्त काडप सर म्हाका दिसता जो पळय ताणें आन्सर दिला तो करेक्ट आहा जे ग्रावंड ब्रावंड कोण आसतना तें कितें बिश्टी गेम जातली ती प्रॉब्लेम आतां कितें हांगा हिंगा दावलेकार जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर मारलो ताणें जो मार्ग्रेट आल्बान तेन्ना स्टेडियम पास केल्लो तेन्ना मंच क्रूज आसलो मार्ग्रेट आल्बान पास केल्लो काँग्रेसीन 6 म्हयन्या भितर तयार केल्लो तो 3 म्हयन्या भितर तयार करता म्हणा कित्याक लागून तुमी जंगता रे पत्तो तुमी ना एकूच क्वेश्चन स्पीकर हांव मागता फ्युचराक एक मनशाक 3 सप्लिमेंट दिवपा जाय नाल्यार हावस काबार जावपा ना ओके यस स्टार क्वेश्चन नंबर 1A ना असो मागीर Speaker sir, star question allocated number 1A. As per assembly portal. Speaker sir, मॅडम कडेन विचारूंक सोदता म्हाका आन्सर पळय दिला सर ए कंप्लेंट वॉज रिसीव्ड रिगार्डिंग इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन प्रॉपर्टी सर्वे अंडर सर्वे नंबर 98/0 of village Kurka Bamboli and Talavli of Tiswadi Taluka, Goa. The Collectorate of North Goa has already initiated action and wide order number so and so dated 05/03/2019 and directed the encroacher to remove the road. Speaker sir,
हे श्वेता कन्स्ट्रक्शन हे बिल्डर आसा इल्लिगल रस्तो ताणें बांदला अरावंड 700 into 10 meters. ही कुमिल्दादीची लँड आनी डिफेन्स मिनिस्ट्रीची. एक कंपनीक हे कन्स्ट्रक्शन श्वेता कन्स्ट्रक्शनाक तुमी ताका NOC दिल्ली डिपार्टमेंटान कुमिल्दादीन. Speaker sir, I'd like to make one thing clear first. The land belongs to the Comunidad and not to the defense. When the inspection was carried out, the defense was there and said even though they share a same survey number, the land does not belong to them. So when the complaint was received, the deputy collector and SDM directed the party, Shweta Constructions, to remove the illegal construction of the road and restore the land to its original form. That was the first order. So aggrieved by that order of the deputy collector, Shweta Estates filed an appeal before the Honorable Administrative Tribunal of Goa, where they abdicated the appeal and passed the order again filed by them back to the additional collector. You're getting what I'm saying? They passed it, they sent the order back to additional collector. Similarly, the Honorable High Court again, High Court of Bombay, via a writ petition filed by Shweta Estates, remanded the matter back to additional collector North to hear the parties and pass appropriate order. So the additional collector North conducted hearings again in the matter, and all the parties were present. Discussion was carried on, and considering the entire discussion, an order was placed directing Shweta Estates to remove the illegal construction portion of the road. Now they went back in an appeal again. So the problem here is this matter is going back and forth. So now the last order which they got, Shweta Estates has challenged the said order again of the additional collector 1, North Goa, before the Honorable Administrative Tribunal of Goa, and the matter is now pending for disposal before the Honorable Administrative Tribunal of Goa. So that is the state of the file right now. ठीक आहे सर. आता हो मॅटर कोर्टान आसा. मॅटर कोर्टान आसा. कोर्ट जावसर आमी रावचे पडले. Yes, you'll have to wait. तेंचें कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा. It is sub judice, so I think we'll have to wait. तुमी डिपार्टमेंटान तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा तेजें. तें कन्स्ट्रक्शन चालू कशें उरलें? Okay, I shall call the department and हिस्ट्रीक एक्शन घ्या. हेजेर ऑफिसरांचेर कन्स्ट्रक्शन चालूच आसा. मॅटर तर हितून आसा जाल्यार. I will also send a letter to TCP because the TCP was the sanad. Let me just tell you. Okay, so I've got. I will write a letter also to the TCP, and I will ask them to reconsider the technical sanction which was granted to the said construction. तुम्ही ऑफिसरांक धाडून चेक करता कन्स्ट्रक्शन चालू आसा 100%. जाल्यार. And I will make sure that I inform you about the same. Okay. So our question number 3A, Isidro Fernandez. Speaker sir, I may be permitted to ask star question 3B. 3B. Planning and strategy, who is answering? Minister of Planning and Strategy. 3B I called out. Answer as per computer sheet. Speaker sir, this Aadhaar card, is it necessary for all the applications for the schemes of the government to apply? They insist on the Aadhaar card. They insist. Actually, some are not required, but they insist. Whether government is doing any, because I want to know from the minister whether Aadhaar card is essential for all the schemes of the government when they are applying. Speaker sir, माननीय सभासद बबीज दोर हांच्यांनी प्रश्न विचारला त्या प्रमाणे it is a compulsory for all the schemes
आधार कार्ड जे आसा पळय न्ही हें कंपल्सरी लागताच. आतां डिटेल तुमी जो प्रश्न येतलो तेजे थोडक्यात हांव जस्ट थोडेशे डिटेल सांगता. तुमच्या काणकोणान जवळपास 48,233 पॉप्युलेशन आसा. ताच्या भितर 47,226 लोकां कडेन आधार कार्ड ऑलरेडी आसा. आतां उरल्या जवळपास गॅप जो आहा पळय 1,007 लोकांनी अजून आधार कार्ड घेवंक ना. हितूर जवळपास 0 ते 5% लोक आहा पळय न्ही हे 51% आहा. म्हणजे जवळपास 500 जे लोक उरल्या हे 0 ते 5% म्हणजे कोणाचे भुरगे जाले ताका म्हयनो जाला आसा ताका आधार कार्ड मेळोंक ना अशे वर्सभराच्या भितरले आसतले 500 लोक. तितूर करून जवळपास 5 ते 18 वर्सां आधार कार्ड एकदां अपग्रेड करचें पडटा एवरी आफ्टर द 5 years. ते जे आसा पळय न्हू तांकां अपग्रेडेशन ऑफ द आधार कार्ड ते जवळपास थोडे 91% आसा तेंच्यांनी अपग्रेडेशन करूंक ना आनी 18 वर्साच्या वयर पावल्या उपरांत परत अपग्रेडेशन करचें पडटा. तें आधार कार्ड तेंच्यांनी अपग्रेडेशन करूंक ना. म्हाका दिसता आतां हें सगळें अपग्रेडेशन करपा खातीर तांच्यांनी रिक्वेस्टूय केल्ली आमच्या डिपार्टमेंटाक आनी तेज्या प्रमाणे जवळपास 3दां आमी थंय 3दां काय 5दां कितें तरी कॅम्प घेतले तुमच्या रिक्वेस्टाचेर. सगळी कडेन कॅम्पूय ऑलरेडी घेतल्या. ओके ते कॅम्प घेतल्या उपरांत सगळें ऑलमोस्ट सगळी कडेन कवरूय जाला. आतां हें अपग्रेडेशन जें करता आसतना आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय बी किट्स दिल्या. आतां ICDC एड्युकेशन तांकां किट्स दिल्या की तांकां अपग्रेडेशन तें करचें म्हणून सो दॅट तें स्ट्रीमलायन जावपाक जाय आनी तें स्ट्रीमलायन जावपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत आधार कार्ड कवरेज ही जवळपास 90 कितली पर्संट सांगता तुमकां एकूच मिनिटां. वी आर इन इंडिया आमी 5th in rank 5वे आसा आमी जवळपास वीच इज इन 100.7%. आतां फक्त हें अपग्रेडेशन जावपाचें आसता पळय न्ही तेन्ना अपग्रेडेशन केन्ना केन्ना आमी फाटीं पडटा. बट इवन दो आधार कार्ड घरा कडेन वचोन करपाची फेसिलिटीज म्हणजे किट्स जे आसा ते वचून आमी घरा कडेन करता. एखादो जर बॅड रिडन पेशंट आसा तेजें आधार कार्ड ना शेणला आमी आमच्या डिपार्टमेंट तेज्या घरा कडेन धाडटा तेजें आधार कार्ड करता आनी येता. त्या खातीर आमचें प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हें आधार कार्ड करपाच्या बाबतींत प्रॉम्प्ट आसा. ज्या ज्या आमदारांनी जेन्ना जेन्ना आमकां रिक्वेस्ट केल्या म्हाजे कडेन काल एक्चुली कालूच धारबंदोडा पंचायतीच्यान एक सरपंच आयली मतदारसंघांतली. एक्चुली तेंच्यांनी डेट दिल्या ते परत एकदां एप्रोच तांकां करिना पूण म्हाजी रिक्वेस्ट आहा स्पिकर सर जे तांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी परत एप्रोच करती. सगळ्यांक डेटी ज्यो आसा आमी दिता. आधार कार्ड 100% लोकांचें करपाक जाय. तुमच्या काणकोणान आतां तुमी मागता परमनंट आधार कार्डाचें सेंटर मागता थंयसर. आमी जर ते परमनंट आधार कार्डाचें सेंटर जर काणकोणान दवरलें न्ही तुमचो मतदारसंघ खूब व्हडलो परतूय लोकांक त्रास जाता. त्या पेक्षा आमी पंचायतींनी जी सिस्टीम दवरल्या ती वयल्यान बरी आसा तुमकां. ओके त्या ती आमचें म्हणणें आसा की ती पंचायतींनी करचें जेणे करून सगळ्यांक करपाक शक्य जातलें. Speaker sir, एक minute. Speaker sir, I am on point. No, of 1 minute. Point of order. Speaker sir, this question I bring to the notice of the Chief Minister. This question is a clubbed question. There are 5 people have asked that. That question cannot be switched over according to the rules as agreed in this house. Clubbed question aso to. तुझो क्वेश्चन पळय आसा तुजो तो क्लब्ड आसा 5 जाणांचो क्वेश्चन आहा. ना you as per the rules of the business I remember that we had agreed in this house once that when there is a clubbed question asked by 4 or 5 people it cannot be switched over. 3A आहा तो. तो clubbed आहा तो. That is 3B. ना He is asking is 3B. when it is clubbed in the 5 people's names ताजें नाव पयलें आसा न्ही वयर. हय. So he cannot ना, he has हाजेर- to ask that question. Anyway you speaker decide. लिडर ऑपोजिशन कितें म्हणटा 5 जाणां सांगता तेणें तोच कशें विचारूंक जाय म्हणटा ही कॅनॉट स्वीप ओवर म्हणटा अशें. You अशें check up the म्हणलें. records. तूं आसना त्याने 3A तूं विचारपाक जाय आसना आशिल्लो. तूं सांगला पळय क्लब Okay, कास्ट जाल्यार okay, okay. स्विच करपा जायना Ah, म्हणून. it's true. You must be हांव part. वेगळें समजलो. That is what I am saying. He wants to give the preference for the 3A. He cannot. He He has to meant to give. say, he has to. He has to give. He cannot switch over. Speaker sir, I will ask 3A. Exactly. Already it is discussed 3B. आता कसो 3A वयतलो. Decision जाल्लें No. It's a Next wrong. time speaker नेक्स्ट टाइम विल टेक केअर नेक्स्ट No टाइम. sir, we'll take today also. नो नो आता टाइम गेलो नेक्स्ट टाइम विल टेक केअर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम. स्पीकर करेक्शन खरें म्हणजे तुम्ही करपाक जाय ते म्हाका दिसता तुम्ही सांगप अत्यंत गरजेचें आसा. ओके नेक्स्ट टाइम आय विल टेक केअर. Speaker sir. Speaker sir, one more question regarding this
ते आधार कार्ड जी आसा न्हू थोड्यांचे थिंगा नांवां स्लायट स्पेलिंग मिस्टेक्स आसता आनी हे स्पेलिंग मिस्टेक मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड होल्डर्सां हांकां आसा सो हें करेक्शन करपाक आमकां मडगांवचें पडटा करेक्शन स्पेलिंग मिस्टेक्स देर आर आनी तेंय लागून जरी तो तुमी काणकोणांत करीत जाल्यार आमकां बरें पडटलें कित्याक मडगांव वचत जाल्यार पयले फावटी अपॉयंटमेंट घेवचो पडटा सेकंड टायम परतून वचोन मागीर दिवचें पडटा ट्वायस एल्डरली पीपल हॅव टू ट्रॅवल टू मारगांव स्पीकर सर आमी करेक्शन सुद्दां आसा पळय न्ही तें जाय जाल्यार काणकोणांत दवरता काणकोणांत करुयात तुमी डेट घेयात आनी काणकोणांतूच ऑलरेडी करुया काणकोणांतल्या लोकांक मुद्दामून मडगांव येवंक नाका तांकां त्रास जातले तेज्या खातीर आमी थंयसरूच एक मोबायल कॅम्प ऑर्गनायज करता प्रत्येक पंचायतींतल्यान तुमी करेक्शन करून घेया हांव आतां सांगतलो पळय आमच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती मदर टेरेजास हें आहा डे केअर सेंटर चॅरिटी होम मिशनरी आहा तांच्या थंय वचून सुद्दां आमी ऑलरेडी केल्या त्या खातीर आमचे प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हर रित्या सगळ्यांक मदत करपा खातीर आसा त्या खातीर तें करून घेवया लास्ट सप्लिमेंटरी प्रसाद सो गावकार आय हॅव टू आस्क फॉर द डेट ओके लास्ट सप्लिमेंटरी प्रसाद गावकार थँक्यू स्पीकर सर सर आमची सांग्याक आधार कार्डाची सेंटरच ना नासले जाल्यार अजून एक्टिवेट जाल्ले कडेन ना गेल्ली 2 वर्सां फॉलोअप करता कंटिन्युअस प्रसाद ऑनरेबल मेंबर तुमी प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स तुमी डायरेक्टराक मेळ्ळा न्ही काय कोणा कडेन फॉलोअप करता 2 वर्सां पयलीं फॉलोअप करले चालू आसा कंटिन्युअस तुमी आयजूच डायरेक्टराक मेळ्ळा आनी डेट घे तुमकां डेट दिले वयतले हांव सांगता आयजूच थँक्यू समजो चार क्वेश्चन नंबर 4A विल्फ्रेड डिसा Speaker, sir, I may permit to ask LAQ number 4A. रिक्वेस्ट Speaker, sir, tourism minister आयज भरपूर काम करता आनी अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम तेणें आमचे बिचीर सगल्यो कोस्टल बेल्टाक टॉयलेट्स इन्फॉर्मेशन सेंटर कॅमराज सँक्शन केल्ले आहाय आनी आमचे उतोर्डा बीच हिंगा प्लेस आमची माजोर्डा पंचायत आहा माजोर्डा उतोर्डा पंचायतान NOC दिल्या आनी इन्फॉर्मेशन सेंटर थिंगा अंडोवल्ले आहा पूण CRZ NOC लागून तें घालपाक मेळना ट्युरिजम डिपार्टमेंटान CRZ NOC मागिल्ल्या आनी केदो मेळटली आनी काम केदो स्टार्ट जाता तें मातशें सांगचें स्पीकर सर CRZ काय आमी प्रेशर करूं शकनात CRZ वयल्यान खुबशीं कामां पेंडींग उरलेलीं आनी CRZ कायदे केन्ना केन्ना चेंज जातात ते कळूं शकना काब्राल बाब सांगता ते पूण स्पीकर सर पयसो आमचे कडेन आहा पयसो भरपूर आहा 200 कोटी आयिल्ले आहा 1 आनी 2 न्ही नॉर्थ आनी सावथान दोनी सायडीन फर्स्ट फेज सेकंड फेज 100 कोटी आनी म्हाजो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा जी बीच कोस्टल एरिया जी आहा तेजी NOC CRZ तेजी NOC मेळीत अख्ख्या बिचांचेर आमी टॉयलेट चेंजिंग रूम तुगे लॉकर सिस्टम हें सगळें घालूं शकतात पण NOC ची मेन गरज आतां जंय जंय NOC मेळ्ळा तो मायकल लोबो आहा बरें काम केलां कांदोली वचून पळयात आनी एक कडेन दिता एक कडेन दिना तें आनी प्रॉब्लेम आहा म्हणून ही समज मेळ्ळी आनी हेजे खातीर चडांत चड कश्ट तुमी घेवप हांव म्हाजें इतलेंच म्हणया कोस्टल बेल्ट हो गोंयकाराचो तुमचो सगळ्यांचो थंय उदरगत जावप विकास जावप हें गोंयचें नांव जावप हांगाच न्ही नॅशनल न्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर हांगा पॉलिटिक्स आमी करया नाका हांगा तुमी सगळ्यांनी काम करपाची गरज आहा सगळ्यांनी वावरपाची गरज आहा आनी तांकां आमी जाता तितलें आमी समजून आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंटा आमचो हें करीत आहा जाता तितलो प्रयत्न करीत आहा CRZची NOC घेवपाक पण आमी हांगाच लोकांक सांग अरे मुतलो आनी कितें टॉयलेटा वयतलो खंय वयतलो लोक बिचार गेल्या उपरांत थंय आमकां दियात न्ही परमिशन आमी CRZ कडेन मागता हांव जाणा चर्चिला सुद्दां कितें त्रास जाता ती अरे जो बिचार जो नॅशनल इंटरनॅशनल लॉचो लोकांचो लोक येता तांकां ह्यो सोयो मेळना जाल्यार कितें करप तेंच्यांनी खंय तरी आमी रिलॅक्सेशन करपाक जाय हेजे बद्दल सगळो एक जावपाक जाय गोंयकार आमी सगळे MLA एक जावपाक जाय हेजे भितर आनी हें फुडें व्हरपाक जाय नाजाल्यार तो पयसो आमी युटिलायज करना नाल्यार तो पयसो परतो वयतलो कांय फायदो ना आमकां इतलो पयसो येवन सुद्दां खूब कडेन आमी काम केल्लें आहा जशें मायकल जसो वावरला तशें हर एक आमदार कोस्टल बेल्टाचो वावर आहा
आनी ते करा हांव आहा तुमचे कडेन रायट तुवें केलें न्ही तुवें जाणा अरे एक आमी कोलवा आमी काम घेतलें एकटो कोण गेलो एनजीओ कोर्टान एनजीटीन हाडली स्टे बंद काम ती झगडपाक पडले आमकां 2-3 वर्सां ते आतां मेळ्ळे आतां कॉमेस केला आनी हो आम चर्चील वावरीत आहा तेजे खातीर सांग तुजें कितें स्पीकर सर आत्तां मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो की स्वदेश दर्शनाच्या अंडर 100 कोटी एक फेजीक आयल्या एक फेजीक 100 कोटी दुसरे फेजीक म्हाका एक सांग हे 100 कोटी कितल्या वर्सां भितर वापरपाक जाय म्हणजे तांची एक लिमीट आसता कितल्या वर्सां भितर वापरपाक जाय म्हणजे एक समज थोडे कडेन 5 वर्सां भितर ते युटिलायज करपाक जाय नाल्यार पयशे परते वता अशे तांचे रुल्स आसता कितें तरी मागीर ते कितल्या वर्सां भितर वापरपाक जाय आनी तुमी तितल्या वर्सां भितर वापरले काय म्हणून सगळे कित्याक तुमी हांगा रिकॉर्ड कितें दिला हांगा रिप्लाय एक आसा ताचो टोटल फंड युटिलायज एका हातून म्हटलं तुवें 67 crores 60 फर्स्ट फेज सेकंड फेजीक म्हटलं तुवें 1987 अशें म्हटलां मागीर तांचे पयले फेजीची कितले वर्सां जालीं 3 वर्सां जालीं 4 वर्सां जालीं 5 वर्सां जालीं म्हणजे कितल्या वर्सां खातीर ते आयिले 100 कोटी जर आयले ते कितल्या वर्सां खातीर आयले एक सेकंड फेजीक तशें कितले टोटल आयल्या तुमकां 100 आयल्या कितें आयल्या दुसरें तूं म्हटल्यार टॉयलेट्स घाल्या म्हणून टॉयलेट्स घालपाक प्रॉब्लेम जाला तुमी टॉयलेट्स मोबायल हाडल्यात टोटल ऑर्डर दिवन हाडल्या जाल्यार कितली टॉयलेट्स हाडल्या ताजेर कितलो दीस पेस गेला रफली आनी ती टॉयलेट्स खंय खंय घाल्या अशें रफली घाल्या खंय हांव कित्या खातीर म्हणटा तुमी जेन्ना पळय एस्टिमेट करतात आनी प्रपोजल धाडटात तेन्ना तुमी CRZची एनओसी मागना ती मागूनच टॉयलेट हाडटगीर मागीर रावता काय म्हणटा पयलीं मागता स्पीकर सर एकच जे आहात ते पयशे येतात ताका लिमीट ना कितली वर्सां तो पयसो आसता पण युटिलायज केल्या उपरांत दुसरो पयसो येता टायम लिमीट ना ताका टायम लिमीट ना युटिलायज केल्या उपरांत तूं युटिलायज धाड आनी मागीर तूं हें पेड कर एका एजंटा तुगे 67 युटिलायज करून धाडटगीर तुका बॅलन्स रिलीज जातले अशें ना 67 आमी ऑलरेडी युटिलायज केलो तेच रे म्हणजे तुका तूं 100 कोटी आयल्या म्हणटाल न्ही 100 कोटी हय म्हणजे हे तुका ते आहा पयशे थंय रिलीज कितले जाल्ले 100 जाल्ले काय 67 जाल्ले 67 युटिलायज जाता तितलोच मेळटा तुका पयसो आनी तो आमी एजंटाक दितात तो युटिलायजूय केल्लो आहा आनी तुगेलो एमावंट दिल्लो बी आहा एजंटाक एजन्सीक कितें 67 गेला बाकीचो गेलो म्हाका सारकें समज आनी तेका लिमीट आहा 3 वर्साची हां हांव तुका त्या 3 वर्साची लिमीट आहा 3 वर्सां म्हाका भितर सांगता हो पयलो आसलो न्ही थंय ना ना हांव 3 वर्सां भितर आयकाय मिनिस्टर स्पीकर सर पयशे जे येतात ते 4 फेजीन येतात ना ना तें बरें आसा म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक कितें आसा ताणें म्हटलें की 100 कोटी आमकां फर्स्ट फेजाक सँक्शन जालें ताणें 67 युटिलायज केले म्हणजे 3 वर्सां भितर 67 युटिलायज केले म्हणजे बॅलन्स परते वतले अशें म्हणटा तुका तूं म्हणटा 3 वर्सां भितर युटिलायज करपा जाय म्हणून न्ही जे काम आमी घेतलां तें पूर्ण करी पर्यंत ताका पयशे मेळटात सारके ते काम 3 वर्सां भितर आमी करतातच तेजे भितर तुका पयलो 100 कोटी केन्ना आयले खंयच्या वर्सा तें दित तुका अच्छा आनी तें म्हाका हें सांग मोबायल टॉयलेट्स कितले हाडल्या तुमी कितले पयशे मोडल्या जवळ जवळ तें दित तुका आनी मातशें तें न्ही जेव्हा पयसो येता पळय पयसो जो येता हो पयसो कोस्टल बेल्ट हें करपा येता उदरगत करपा येता म्हाका प्रॉब्लेम ना आमकां समज एनओसी मेळ्ळी जाल्यार आमच्या कडेन पयसो आहा आमी मोडूं शकता आमी तो प्रोजेक्ट अरे एनओसी मेळना तो पयसो परत धाडपा पडटलो आमकां हांव तेंच म्हणटा तुका 3 म्हयने भितर तूं म्हणटा की 3 वर्सां लिमीट म्हणून 3 वर्सां भितर तुवें जर 100 कोटी मोडले ना कितले बाकीचे पयशे वतले परते वतले अशें म्हणटा तुका म्हणून हांव म्हणटा तुमकां वावरा म्हणून काम करा म्हणून आतां तुका हो सँक्शन जो जाला पळय तो 99.99 म्हणजे 100 कोटी तेजे भितरलो युटिलायज आमी केलो 67.88 केन्ना सँक्शन केन्ना जाल्लो हो 2016 म्हणजे ह्या वर्सा काबार जाता 3 वर्सां तुजो येतलो तो येतलो जो मोडला तो पयसो येतलो येता रे. पयसो येता बॅलन्स परतो वतलो येतलो जितलो काम करतात युटिलायज आमी दिली काय तो पयसो धाडटा न्ही ते आमी पेड करतात स्पीकर सर तो सांगता राव रे इज अ सिरियस क्वेश्चन सेंट्रल गव्हर्मेंट मनी गोईंग बॅक अदरवायज ताका गोईंग बॅक हे तुमी जबाबदार आमी सगळ्यांनी वावरपा जाय म्हणटा तुवें वावरपा जाय कोणें वावरपाचो हांव प्रश्न म्हणटा वावरपा जाय सगळ्यांनी हो, पयसो पण आहा. सद्या परिस्थिती तुजी थंय कशी आहा तुवें 67 crore यूज केला हय. सारकें तुका सगळे कडेन एनओसी मेळ्यो
आनी दिले तेंचे पेमेंट 33 crores तुम्ही यूज करू ना अशें म्हणतो का हय. तो पयसो परतो वतलो म्हणना जाल्यार अरे त्या कामाक जो हा पळय पयसो जे काम आमी प्रोजेक्ट घेतला तो आमी कंप्लीट करतले तो दिवपाकच जाय न्ही पयसो आमकां तेणे CRZ कारण काम चालू आहा CRZ NOC ना जाल्यार कितें करतलो थंय करनात आमी जें काम प्रोजेक्ट चालू आहा आतां हे कंप्लीट जाल्ले आहा प्रोजेक्ट पयशाचे आतां दुसरें काम हातान घेतलो तांकां नोशी जाय आमकां टॉयलेट्स कितले हाडल्या कितले आसा नॉलेज इन्फॉर्मेशन तशें आमी कशें हाडटले रे जंय Mobile- जाय थंय एनओसी मेळटली थंयच घालतले आमी टॉयलेट मोबायल टॉयलेट तुम्ही ऑर्डर दिवन हाडल्या म्हणून सांगला मोबायल टॉयलेट कितले हाडल्या कितले पयशे स्पेंड केले आणि कितली घाल्या काय म्हणटा हांव तुका तातूंतली हे जे पयशे जे आहा पळय 2020 पर्यंत आमच्यान वाडोवपा जातात ते दिवपाक आतां टॉयलेट आमी जो प्रोजेक्ट घेतात खंयचोय बीच लायनीचेर तो आमी प्रोजेक्ट पयलो घेतात इस्टिमेट करतात तेजो कन्सल्टंट आसता आनी तो प्रोजेक्ट आमी धाडटात दिल्ली आनी तो पास करून हाडटात आतां मोबायल टॉयलेट खंय खंय जाय आतां मोबायल टॉयलेट आमी कोलवा घालपाक गेलो लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें स्टॉप दवरलें म्हणून अशें आमी मोबायल टॉयलेट जंय जंय जाय आनी थंय एनओसी मेळटा थंयच आमी ऑर्डर करतले आनी ते हाडटले आनी घालतले करून हाडू ना ना तशें कशें हाडटले ओके लास्ट सप्लिमेंटरी चर्चिल लास्ट 91 CRZ इम्प्लिमेंट केलो गोंया 96 रिजनल प्लॅन पड केला ते टायमाचेर एक आमची चुकला जे पयले 5 दाशना होणे म्युनिसिपालिटी लायसन्स दिताली कितें काडो जाल्यार आज मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीक फुडतादो म्हूण ते रेस्टॉरंट मुगे भुरगेपण आहलें ते 96 प्लॅनाचे गायनाच्यान आज NGT नाके मोडून धुंवर काडो तें तेजो 96 दाखोवपा जाय आहलें दाखोवना हांव कितें सांगू सुद्दां स्पिकर सर चीफ मिनिस्टराक मागोता जेन्ना आयज NGT जावं CRZ जावं हालीं आमकां गोंयांत चड लागता दुसऱ्या स्टेटीन ना आमी चीफ मिनिस्टराक मागता सगळ्या एकठांय जावन एक कितें तरी उपाव काडून कित्याक आज वर्ल्डा तर वचत जाल्यार वर्ल्डाकू स्पिकर सर वर्ल्डा तर वचत हें असलें कांय ना हें CRZ बेड कांय लागना वर्ल्डाक तुमी आतां म्हणटा वर्ल्ड आमकां आसता वर्ल्ड टुरिजम आमकां आसता कोण टॅक्सीवाल्या लागून आसता कोणा लागून आसता वर्ल्ड तुका वयले एवॉर्ड दिता पूण प्रॉब्लेम कितें आसा स्पिकर सर आज वर्ल्डाक टुरिजम कितें आसता तूं सारको बोगले वच दोयरा कोडे सारकें आतां आमगेलें कितें जालां हे थोडे NGO बेंजीओ पळय आहाय पयर कितें केरला कितें जालें तें म्हळ्यार रूख कातोर मदें जालां आरे देवागेलें नेचर पळय आहा तें केदो कितें जाता कोणाचें सांगपा जायना पूण जेन्ना हो CRZ आनी NGT पळय आहा तें होकोत गोंयांत लागता आनी कोणालें आयकनाय ते हांव कितें म्हणटा आतां आमची आतां हिंगा वर्ल्डान आतां मांडून घेतल्या कोलवा आयकॉनीक बीच हाल्या लोक येता जर तर नॅचरल तरी लोकांक एक टॉयलेटींग मेळना ड्रेसींग मेळना कसलो फायदो आमकां सो हेजेर कितें तरी आमी उपाय घेवपा जाय हांव मागता CMा कडेन हेजे उपाय घे कित्याक NGT CRZ म्हणजे बसून रावले ना आमी ओके स्पिकर सर ऑनरेबल मेंबर बाब चर्चिल आहले जे सांगता पळय न्ही आमकां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तो पर्यंत देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी ऑलरेडी धाडलो आमचो उरला हय न्ही आमचोच उरला फक्त तो धाडप हो अत्यंत गरजेचो आसा आतां तो जो दुसरो विशय सांगता पळय न्ही म्हणजे बिचांचेर टॉयलेट ना बाकीचे ना तुमी सगळ्याक प्रॉब्लेम करताय ते प्रॉब्लेम सरकार करिना सरकाराची तयारी आसा करपाची पूण हेका प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही हे NGO हाडटा ल्हानशा गोंयांत म्हणजे 15 लाख लोकसंख्येच्या गोंयांत म्हाका दिसता 5,000 3,000 NGO आसात 2,000 अनरजिस्टर्ड आसात म्हणजे हे सगळे लोक जे आसा पळय न्ही सरकार जी डेव्हलपमेंटाची कामां करता ताका ऑब्स्ट्रक्शन करपा खातीर आसा आमी हांगासर डेव्हलपमेंट करपा खातीर आसा ताच्या खातीर सांगता हांव म्हणजे वॉट एवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या स्पेशली द चेंजींग रूम टॉयलेट्स वॉट एवर द फेसिलिटीज रिक्वायर्ड ऑन बीच वॉट एवर आमच्या काब्रालान थोडे कडेन इनिशिएटिव्ह घेवन त्यांच्या तेवटेंतल्यान केली थोडे कडेन उरल्या बट ही प्रायमरी फेसिलिटीज ज्या बिचाचेर जाय पळय न्ही हांव टुरिजम मिनिस्टराक सांगता ती सगळी कडेन ती फेसिलिटीज हे फावटी अवेलेबल करून दिवया आनी ती अत्यंत गरज आसा ती आमी दिता सर एक मिनिट जो दिगंबर बाबान विचारलेलो प्रश्न 35 ब्लॉक्स आमचे टॉयलेटाचे आमी हें दवरल्या जागे तेजे भितर 8 करोड आमकां स्वदेश दर्शना भितरल्यान आयल्या
नॉर्थान 10 लोकेशनां भितर आमी घातलेले आहात आणि सावथान 17 लोकेशनां भितर आमी घातले. Okay. Now, next question, Ravi Naik, 6A. Honorable Chief Minister has just mentioned, Honorable Chief Minister has just mentioned that he's going to make changing rooms, etc., and toilets on the beaches. What about riverside? We have got rivers मी घालतलो तो where a lot of people 100 कोटी go आसा for changing. 100 कोटी आसा घालतलो. What about the rivers, fresh water? People like to swim and bathe in fresh water. Okay. Why Speaker, not sir. make some? स्पीकर सर, स्पीकर सर इफ आमच्या स आमच्या ऐवजी एक 6B मिनिट स्पीकर सर 6A ऐवजी 6B म्हाका विचारपाक परमिशन एका मिनिटात उत्तर द्या. तुम्ही टॉयलेट्स कितें म्हटले ते सगळ्या रिवरा बिवरा घालपा जाय म्हणटा रिवर आसा थंय. आमी कोणाकूच रिवर सायडींतल्यान टॉयलेट जे आहा पळय न्ही एलाव करिना. Not toilets, I am asking for changing rooms. रिवर सायड रिव्हर्स साईड म्हणतात. नोशी दिवन दी. देऊ ना. ना दिवं Diat, रिवर सायडीन fresh water river. कितले लोक नाव वयतात. ओके. परवळ्या. विचार करता अभ्यास करूया. विचार करता 6B, Ravi Naik, 6B. या स्पीकर सर जे मंत्र्यान उत्तर दिला तितून मातसो आयमास जो आसा ऐक मरे. आयमास क्वेश्चन केल मरे. आ क्वेश्चन तू विचार मरे. विचार तुका विचारलो 6B विचारलो तू त्या बोवाळान आशिल्लो ना हांवें विचारलो 6B जालें विचार. विचार 100 कोटी म्हणलो तेन्ना आयमास जो पोंडा स्पोर्ट्स ग्रावंडाचेर ते आयमास बांदपाचो गेल्लो आसा तो खंय पावला कितले लेवलाचेर पावला आनी ते थंय ते जे आसा बांदकाम जे अर्दी बिल्डींग जी आसा खेळपाची बॅडमिंटन खेळपाक लागून ते खंय पावला आनी केन्ना तेजे कंप्लीट जातले. स्पीकर सर, तुझ्या प्रश्नान मरे 2 गजाली आसात. इंडोर हॉल जो 1 म्हयन्यान रेडी जातलो, इंडोर हॉल काय भिवू नका, 1 म्हयन्या भितर रेडी बाबू आसगांव. आणि जॉगिंग ट्रॅक जो आहा ज्याचे काम जाला ऑलरेडी, लायटिंगचे काम जाला, फकत हाय मास्ट आणि इलेक्ट्रिकल पॅनलचे काम उरला. युथ पातळीचे तेंय काम हांव कंप्लीट करून दितलो. नो वरी. सीप हें लेट जालां तें इलेक्शन कोड बीड लागलें आनी तेजे खातीर तूं जाणा मरे सगळें. तुजी कामां इतली फास्ट जाल्या की सांग स्पीकर सर थंय जीम आसा, जीम बिल्डींग आसा, जिमा मटेरियल सगळं पूर्ण कळमेला. भुरग्यांनी कशें ते प्रॅक्टीस करपाची, जिमान भुरग्यां वचून कशें प्रॅक्टीस करपाचें. कितलेशे शेकड्यांनी भुरगीं वयता थंय पण जिमाक मटेरियल ना. आतां 100 कोटी येयल्या तितूनचे ते घेता काय जायना ते पयशे. मोडपा जायना पूण खंयचे तरी स्टेट गव्हर्मेंटाची गेम मरे. भुरग्यां तुमी म्हणटा इतले खातीर भुरग्यां करता ते इतले खातीर करता पण हे खातीर तूं जिमाचो मटेरियल घे. बरें मटेरियल MLA मटेरियल दिता तोवूय ह्या वर्सा दिवंक ना. तुजी म्हण आमी तांकां कितें खेळपाक बॉल घेवन ग्रावंडार खेळा, जिमा खेळपाचे ग्रावंडार खेळा पण जिमा वचप केन्ना तेणी. स्पीकर सर, मंत्र्याचें लक्ष सारकें आसचें. भुरग्यार जीम जो आसा त्या जिमाची कंप्लीट मटेरियल दुसरें घेवपाक न्यू बरो ओल्ड तो कळमेलास असो जाल्यार तूं आतां बेगीन यो आनी ते बिल्डिंगेचें उद्घाटन कर. कारण बॅडमिंटन ते भुरगे आसा आमी तांकां आतां सोय दिल्या. आमचे बॅडमिंटन कोर्ट खेळटा ते PSांक आमी बॅडमिंटन सगळ्या फोंडेच्या भुरग्यांक दिला. भुरग्यांचे हे प्रॅक्टिसी बंद जावची ना म्हणून. पण ताका लागून आमकां तो बेगीन कर. आमच्या भुरग्यांक कॉलेजीक खेळपाक जाय. ताका लागून तुम्हाला लक्ष वर्षी आमकां डायनेक मरे डायनेक कर मरे बेगीन. रवी बाब खरो स्पोर्ट्समॅन, तो व्हॉलीबॉल चॅम्पियन सारको. पण ताका स्पोर्ट्साचो मनांतल्यान सारकें कितें तरी जावचें म्हणून आमी मागिता स्पोर्ट्साक बजेट चड करात म्हणून वाडयात. हय वाडयतलो. सेम 40 सेम भुरगो आहा मरे, सेम भुरगो आसा. कापासतात हा काम करपाची करून तुका पयशे दिल्यार कापासतात म्हणटा ती. जातली सगळें आतां कितलो मोडटात रे आमी नॅशनल. हय रे बरोबर आसा. हिशोबाच्या भायर मरे. ही इतली वर्सां कोणाक जाल्ली कापासतात म्हाका सांग ना हांव ना. मागीर तूं तेणी घेतली न्ही चॅलेंज ती घेतली करतलो आनी जातलें. ते पयलीं पयशे जाय फायनान्स जाय रे तोच मेन न्ही.
आनी दुसरी टायम आसा द्या मरे टायम द्या मरे. तुम्ही पयस काल पयस तुम्ही आसा. स्विमींग पूल करताले स्विमींग पूल आमचो फोंडेचो स्पीकर सर खंयच्यान खंय पावलो पळय. नो नो स्विमींग पूल स्पीकर सर स्विमींग पूल तुमकां जाय म्हणटा तुमी नॅशनलाक तर आमचो व्हडलो आसा सगळ्यांक कळ्ळें बरो नवो आसा बरो व्हडलो आसा तोय वापराक तो कित्याक वापरपाचो न्हू कितें मिनिस्टर ऑलरेडी ठरयलें तें. ओके मेंबर झिरो क्वेश्चन इज ओवर हां जाल्यार टायम जालो येस येस